वास्को खारीवाड्यार दर्या देगेर कोणे तरी बॅटरीचो कोयर पुरून दवरिल्लो. बॅटरीक उजो लागलो आनी प्रकार एक्सपोज जालो. बॅटरी सारकेली हेजार्ड वेस्ट विलो लावपाची ही पद्दत न्ही. कर्म कोणाचें तें कळपाक मार्ग ना. मंगळारा राती रेवेंतल्यान अकस्मात उजो येवंक लागलो तो पळोवन लोक काचाबोल. तांणी फायर ब्रिगेडीक आपोवन हाडली तेन्ना प्रकार कितें तो कळ्ळो. कॉल येयले की बिचार ऑपोजीट जोसेफ फिलिप्स रेजिडेंस उजो पेट्टा म्हणून पावणी 9 सुमार कॉल येयले ते येवन पळयले जाल्यार मातशें स्पार्किंग जातालें म्हणून आमी येवन परत चॅक केलें सँड भायर काडले तेन्ना पळयलें की यूज्ड ओल्ड रिचार्जेबल बॅटरीज आसल्यो सो ते म्हाका आनी देयर वॉज अ लायटर ऑल्सो अलॉंग विथ दोज बॅटरीज सो इट पॉसिबली कॉन्टॅक्ट येवन ती स्पार्किंग जालां. So we have dispersed it, काढला त्या पुढून काढला त्या आणि बाहेर उडवले. There was a phone call at the police station informing that a fire incident has taken place at Kharwada coastal site. So on receipt of the phone call, we came here and we found the fire brigade staff also present. And finally, fire brigade staff, after digging, found that some old batteries were there, and people actually immediately panicked after the incident. So there is no concern and the matter is sorted. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.